नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। भारताच्या आध्यात्मिक दायज आशिल्ल्या सोमनाथ देवळाचो अमृत महोत्सव सुवाळो मनयलो व्हडा दबाज्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं जाली खासा महापुजा। झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर देशवासियांनी इंधन बचत, विदेशी भेटी टाळप, भांगराची खरेदी उणी करप ह्या गजालींचेर भर दिवचो प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक केलें आवाहन। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या आव्हानाक दिला येवकार। संवसारीक झूज परिस्थितीच्या काळात भारताची सुरक्षा आसा घटमूट। आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत वेगवेगळ्या मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती। बेलूर मठाच्या रामकृष्ण मिशन खांडेपार केंद्राच्या नियोजित इमारतीचो बुनियादी फातर बसोवपाचो जालो सुवाळो। स्वामी सुवितानंदजी महाराज आणि मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आशिल्ले हजर। आणि खेळांत आयच्यान गुजरातांत जावपी आशियाई भारोत्तोलन सर्तीन भारतांत मेळ्ळें आयोजनपद। 48 देशांतले सुमार 180 खेळगडे जातले वांटेकार। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारताची आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, इतिहासीक आणि धार्मिक दायज आशिल्ल्या गुजरातांतल्या सोमनाथ देवळाचो आयज अमृत महोत्सव सुवाळो व्हडा दबाज्यान मनयलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत देशभरांतले नामनेचे राष्ट्रीय पांवड्यावयले धार्मिक फुडारी ह्या सुवाळ्यान वांटेकार जाल्ले। सोमनाथ देवळाच्या फेरबांदणेक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमतान ह्या सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें। सोमनाथ देवळाच्या अमृत महोत्सवी सुवाळ्यान खासा हजर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं खासा महापुजा आयोजीत केल्ली। देवळान कुंभाभिषेक आणि ध्वजारोहण सुवाळ्यान लेगीत प्रधानमंत्री वांटेकार जाल्ले। तांच्या हजेरेन देवळाच्या कळसाचे पूजन आणि ध्वज फडकावपाची विधी लेगीत जालो। ह्या सुवाळ्यान सोमनाथ देवळाच्या इतिहासीक आणि आध्यात्मिक म्हत्वाची याद म्हणून खासा टपाल तिकीट तशेंच यादस्तीक नाण्याचे लोकार्पण प्रधानमंत्र्यांचे हस्तुकीं जालें। भारतीय हवाई दळाचे वतीन खासा हवाई प्रात्यक्षिका लेगीत सादर केली। पवित्र सोमनाथ देवळाचे अमृत महोत्सव करप म्हळ्यार भाग्याची घडणूक आसा। भारतीय इतिहासान हो खीण म्हत्वाचो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमनाथ मंदिर पर्व सुवाळ्यान उलयतना सांगलें। भारताची सांस्कृतीक, इतिहासीक आणि आध्यात्मिक दायज आशिल्लें हें देवूळ भारतांतल्या मुखेल ज्योतिर्लिंगांतलें एक आसा आणि करोडो श्रद्धाळूंचें आस्थास्थान आसा अशें तांणी म्हळें। 1000 वर्सां खातीर भारतांतली ही प्रेरणादायक घडणूक आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा। हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं। गोय सरकाराच्या कला आणि संस्कृती संचालनालयान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व या कार्यावळीचे आयोजन केले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी या कार्यावळीत उलोवप केले। तांणी आपल्या उलोवपांत सोमनाथ मंदिराचे महत्व स्पष्ट करून सांगले। धर्म परिवर्तनाच्या पयलीं आमची देवळां नष्ट करपाचें काम केलें। तांच्यांनी प्रत्येक गांवागांवांतले देवूळ मोडून उडोवचेले, नष्ट करपाचें। हें कित्याक केलें तर लोकांनी एका जाग्यार येवचें न्ही, लोकांनी भजन कीर्तन मनन करचें न्ही आणि आपलो धर्म सांबाळून दवरचो न्ही म्हणून केलें।
आणि सोमनाथ पर्व हें तेजें उदाहरण आसा. जितके फावटी देवूळ मोडले तितके फावटी ते परत बांदले. सगळ्यात लास्ट आमी जे म्हणटा सरदार वल्लभभाई पटेल आमच्या देशाचे लोह पुरुष हो तेन्नाचे होम मिनिस्टर हांच्यांनी हे देवूळ परत एकदा उबारले, उक्तावण केलें आणि त्या उक्तावणाक आयज 75 वर्सां पुराय जाता. आणि त्या 75 वर्सां पुराय जाता हे आमच्या खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा. अभिमानाची गजाल इतक्या खातीर आसा, मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी हे वर्ष सोमनाथ पर्व वर्ष म्हणून सेलिब्रेट करपाचें थारायलां. देशभर वेगवेगळ्या धार्मीक स्थळाचेर धार्मीक स्थानाचेर वेगवेगळे कार्यक्रम जावपाचे आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक सध्याच्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर एकजूट आत्मनिर्भरता आणि कर्तव्य भावनेचो संदेश दिला. कोविड महामारीच्या उपरांत संवसारीक परिस्थितीक लागून पुराय संवसारान अन्नधान्य, इंधन आणि सारे संकश्टान आसा. ह्या फाटभुंयेर भारतीयांनी सक्षमपणान ताका तोंड दिवंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. हैदराबादान एके कार्यावळींत तांणी देशवासियांक पेट्रोल डिझेलाचो संयमान वापर करप, विदेश टाळप, भांगराची खरेदी उणी करप ह्या सारक्या गजालींचेर भर दिवपाचें आवाहन केलां. आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा. साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है. हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा. मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले. हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं. और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है. चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए. और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं. लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्लें आवाहन सध्याच्या परिस्थितीत महत्वाचें आसा अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. अस्तंत आशियाई देशांत उप्राशिल्ली झुजग्रस्त परिस्थिती मतींत दवरून प्रधानमंत्र्यांनी केल्ल्या आव्हानाक दर एक गोंयकारान तेंको दिवप गरजेचें आसा अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कालची जी आपली मॅसेज पुराय देशातल्या सगळ्या लोकांक दिली ती मॅसेज क्लियर आसा. सध्या पुराय जगभर जशें पळोवंक वचत जाल्यार युक्रेन वॉर आनी दुसरे 2 वॉर सुरू आहा आनी 2 वॉर सुरू आसतना आमी काही गोश्टींचेर कंट्रोल दवरायचो आसा. एक म्हणजे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जो आसा पळय ह्या सगळ्या कंट्रींतल्यान येता तो थोडोसो कंट्रोल करप हे गरजेचें आसा. दुसरें इन द गोल्ड अगेन द फॉरेन एक्सचेंज गरज आसा तशें आमच्या देशांतल्याच गोश्टी सगळे भायर वता. त्या निमित्तान आमकां हेजो थोडोसो जो प्रायम मिनिस्टरान सांगला की फॉलो करा म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी प्रायम मिनिस्टराची मॅसेज फॉलो करप हें गरजेचें आसा. कारण जगातली सद्याची स्थिती जर पळयली जाल्यार इन फ्युचर कितें जातलें आमी आत्तां प्रेडिक्ट करूंक शकना. कारण आमी तें जर पळयलें आसत जाल्यार आमी सद्या वेट एंड वॉच जरी आसलें जाल्यार प्रायम मिनिस्टर तेज्या लेवलाचेर जेन्ना उलयता आसत जाल्यार त्यांच्या तकलेत काही गजाली आयल्या आसतल्यो म्हणून त्यांच्यानी ते सांगलें आसतलें रिगार्डींग द आवर रिलेशन्स विथ द अदर कंट्रीज आनी बाकीच्या संदर्भातले. ती म्हजी सगळ्या गोंयकारांक विनंती आहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सांगलां ते सगळ्यो गजाली ते सगळ्या जाणांनी फॉलो करचे. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. प्रहलाद स्तुति का अर्थ है प्रहलाद जी ने भगवान की जो स्तुति की, उग्र जाति में मेरी यह स्तुति हर्ष देगी क्या आपको हरि. भगवान कहते हैं
जो कोई व्यक्ति इस स्तुति का गान करता है तो वो सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद स्तुति, प्रवक्ता स्वामी तेजोमयानंद, प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। महाराष्ट्र के सांगली के एक छोटे से गांव में जन्मी शांताबाई की जिंदगी आसान नहीं थी। सालों तक कठिनाइयों और सीमाओं के बीच उन्होंने अपने हुनर को जिंदा रखा और अब अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं 20 अनाथ बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए। भारत के हर राज्य में गांव तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विश्वप्रांत योगा मुखावले खबरो। संवसारीक झुज परिस्थितीच्या काळान लेगीत भारताची ऊर्जा सुरक्षा घटमूट आशिल्ल्याची गवाय आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेन संबंधित मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। केंद्रीय सारे आणि सैमीक वायू मंत्रालयाच्यो सहसचिव अपर्णा शर्मा हांणी देशाक सारे पुरवण सुरळीत आसा अशें ह्या पत्रकार परिशदेन सांगले। About the use of fertilizer, I think the government has been promoting balanced use of fertilizer across the country, and towards this end, several steps have been taken at the state level. The state level interventions have been there to check diversion and hoarding, and there has been some panic buying initially. That also our appeal is that ample stock is available. As I have already informed you, about 51% of the stock for the season is available, and the more imports and the production, more imports are in pipeline, and the production is as per the normal schedule. About 98% is the gas availability, and the urea plants are running in full steam. Likewise, the PNK fertilizer is also being produced in the country. देशान एलपीजी म्हळ्यार रांदपाच्या गॅसीचो तुटवडो ना अशें स्पष्टपणान सांगून गरज ती एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध आसात अशी माहिती ह्या वेळार सुजाता शर्मा हांणी दिली। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं। किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। कमर्शियल एलपीजी भी पिछले 3 दिनों में 17,000 टन से अधिक की सेल की गई है। ऑटो एलपीजी भी 762 टन से अधिक सेल हुई है। पिछले 3 दिनों में 5 किलो के सिलेंडर भी 1,40,000 से अधिक की सेल की गई है। नेचुरल गैस के संबंध में भी 6.7 लाख पीएनजी कनेक्शंस को गॅसिफाय किया गया है। पश्चिम आशियाई वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर भारतांतल्यान मध्य पूर्वेकडेन वचपी कांय विमानां नियंत्रीत केल्ली। ती आतां कांय प्रमाणांत पूर्ववत जातात अशी माहिती वरिष्ठ अधिकारी रणधीर जयस्वाल हांणी ह्या पत्रकार परिशदेंत दिली। झुजग्रस्त परिस्थितीचेर केंद्र सरकार नदर दवरून आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें। फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री की मुलाकात यहाँ होनी है दिल्ली में। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक्स की हम इस बार अध्यक्षता कर रहे हैं। कई एक देशों से जो ब्रिक्स के मेंबरान हैं वहाँ से और साथ ही साथ जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनसे विदेश मंत्री और अन्य लोग वहाँ यहाँ आने वाले हैं और इनमें कौन कौन से नेता कौन कौन से विदेश मंत्री आएंगे उसके बारे में आपको इनके बारे में पुष्ट जानकारी बाद में दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशहिता संदर्भात केल्ल्या आव्हानाचेर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी समर्थन केलां। देशाची उदरगत आनी आत्मनिर्भरता हाचे खातीर सामुदायिक भागीदारी गरजेची आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें। प्रधानमंत्र्यांनी केल्ल्या आव्हाना प्रमाण संसाधनांचो संतुलीत वापर करप ही दर एक नागरिकाची जबाबदारी आसा अशेंय मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji yesterday gave a very clarion call to the entire country. We are living in very turbulent times. For no fault of ours, for a war which is there between two different countries in our neighborhood, the entire world is getting affected by it.
And of course, we are also affected by it because we have a large energy import infrastructure which has to be met through our foreign currency reserves. So that's why our Prime Minister has given this clarion call that despite this turbulence in the entire world, so far we have been able to manage it so well. पर्यावरण राखपा खातीर भारतान व्हड पावल उखल्ला अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी म्हळां. मुंबयतल्या IIT संस्थेन कार्बन कॅप्चर युटिलायझेशन अँड स्टोरेज प्रयोगशाळेचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. त्या वेळार ते उलयताले. कार्बन डायऑक्सायड वायू पासून वेगवेगळी उत्पादनां तयार करपी नवोन्मेषी तंत्रज्ञान ह्या प्रयोगशाळेन संशोधीत करपाची सोय आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. पश्चिम आशियाई वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर लोकांनी उण्या इंधनांत प्रवास करपाची संवय लावन घेवंक जाय अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. मुंबय पुणे ह्या मार्गावयलो प्रवास आतां हाय स्पीड ट्रेन प्रकल्पाक लागून फकत 48 मिनटांचेर येतलो अशें अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळें. CII संघटनेन आयोजीत केल्ले कार्यावळीन उलयतना तांणी परकीय चलन वाटावपा खातीर देशांतल्या दर एक नागरिकान यत्न करपाची गरज आसा अशें म्हळें. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. दिल्ली के कपड़ा कारोबारी कुणाल वैद्य जब एक दिन झारखंड पहुंचे तो उन्होंने पहली बार देखा कैसे महिलाएं घंटों बैठी रेशम के धागे निकाल रही हैं. बस उसी दिन उन्होंने ठान लिया, अब इन हाथों को सुकून देना है. भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें. जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका. देखिए गांव से देश मिश्रा सिर्फ दूरदर्शन पर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सब क्या स्पीक? फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. DD फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. रामकृष्ण मिशन गोवा खांडेपार हांच्या गोवा केंद्राच्या नियोजीत इमारतीचो बुनयादी फातर बसोवपाचो सुवाळो आयज जालो. ह्या कार्यावळींत बेल्लूर मठ आनी मिशन ह्या संस्थेचे उपाध्यक्ष स्वामी सुहितानंदजी महाराज मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, राज्याचे मुखेल सचिव डॉ V कांदावेलू, रामकृष्ण मिशन गोवा फाट्याचे सचिव स्वामी आर्यानंद आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळींत हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे ह्या कार्यावळींत उलोवप जालें. श्री रामकृष्ण मिशन गोवा यांच्या वतीने जो भूमिपूजनाचा जो सोहळा केलेला आहे ते कित्येक वर्ष म्हणजे ज्याला आपण म्हणतोय की पुढची 100 वर्ष सुद्धा जे हे कार्य असंच भूमंतकातील आणि या पूर्ण परिसरातील लोकांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी राहील या मात्र शंका नाहीये. स्वामी विवेकानंदाने सदोदित सांगितलेलं आहे की शिवाभावे जीवा सेवा म्हणजे प्रत्येक मानवामध्ये ईश्वर आहे आणि रामकृष्ण मिशनने गेली 125 वर्षाहून अधिक काळ हा वारसा जगत आलेले जोपत आलेले आहेत आणि आजच्या या प्रकल्पाने
परत एकदा म्हणजे आपण म्हणतोय जसं की हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर गोमंतकातील कित्येक लोकांना अशा पद्धतीचा सेवा करण्याचा योग या ठिकाणी येईल, कित्येकाने अशा पद्धतीचं कार्य करण्याचाही योग या ठिकाणी येईल असं मला वाटतंय. या कार्यावळीत बेल्लूर मठ आणि रामकृष्ण मठचे उपाध्यक्ष स्वामी सुहितानंदजी महाराज हांचे लेगीत मार्गदर्शनपर उलोवप जालें. स्वामी विवेकानंद और उनके जो गुरुदेव है श्री रामकृष्ण देव, इन्होंने एक नया मंत्र दिया है कि सिर्फ खुद की मुक्ति नहीं, लोगों का कल्याण करते करते खुद की मुक्ति. और इसी उद्देश्य को लेकर हमारे साधु भक्त कार्यकर्ता निरंतर सेवा कार्यों में जुटे रहते हैं, चाहे वह अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवा हो या मेडिकल मोबाइल वैन के जरिए दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना. हम शिव ज्ञान से जीव सेवा, हम किस बोध से ये सब एक्टिविटी करते हैं? शिव ज्ञान से जीव सेवा, सब में ईश्वर देखना है. तो इस भाव से हम कार्य करते हैं. हम किसानों के उत्थान तथा ग्रामीण विकास कार्य के लिए भी समर्पित है. और रामकृष्ण मिशन के मठ मिशन के लगभग 300 केंद्र है भारत और भारत के बाहर. मडगावच्या चौगुले महाविद्यालयाचे सेवानिवृत्त प्राचार्य विनायक शिरगुरकर हांणी बरयल्ल्या परिवर्तन या पुस्तकाचे विमोचन भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांचे हस्तुकीं जालें. चौगुले महाविद्यालयातल्या शैक्षणिक योगदानाच्या काळातले अणभवाचे लिखाण परिवर्तन ह्या पुस्तकांत तांणी बरयलां. संजना पब्लिकेशन सांगे हांणी प्रकाशित केल्ल्या ह्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो मडगावच्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्लो. ह्या कार्यावळींत स्वता लेखक प्राध्यापक विनायक शिरगुरकर, डॉक्टर राजेंद्र जोशी आनी शिक्षण मळावेले हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मुखेल सोयरे मंत्री दिगंबर कामत हांणी आनी लेखक विनायक शिरगुरकर हांणी मनोगत उक्तायलें. पण सिरगुरकार अशा वेळाचेर चौगले कॉलेजी आयलो, त्या वेळार ते चौगले कॉलेजीची परिस्थिती कठीण आशिल्ली. तुम्ही सगळे मान्य करता, हांव कितले जाणां खबर आसा. इट वॉज पासिंग थ्रू अ व्हेरी डिफिकल्ट टायम. इट वॉज ए चॅलेंज फॉर प्रिन्सिपल सिरगुरकार. ताणें तें चॅलेंज एक्सेप्ट केलें आनी तातूंतल्यान ताणें ती कॉलेज खंय पावयली. तो सांगता तें सारकें की विश्वासराव चौगुले हॅड गिवन हिम फूल फ्रीडम. सामकें तो कितेंय आसलें जाल्यार शिरगुरकाराक ताणें केन्नाच विचारलें ना आनी ही डायरेक्टली डेल्ट विथ हिम. बाकीचे भुरगे बिरगे तांकां सोडून ही वॉज वन मॅन विथ होम ही डेल्ट डायरेक्टली. आमी केन्ना गेलो जाल्यार तो सांगतालो की प्रिन्सिपल इज डुईंग एक्सलंट वर्क. ताजो फूल कॉन्फिडन्स ताजेर आशिल्लो. तेव्हा शासनाशी संपर्क साधून ग्रँटी एक कोण असते, नियमावली असते, सगळ्या कॉलेजला सारखी असते, फक्त चौगुले कॉलेजसाठी बदलून घेतली. आणि त्यामुळे कॉम्प्युटर सायन्स डिपार्टमेंटला 15 लाख रुपये त्यावेळेला 85-87 दरवर्षी जास्त उपलब्ध व्हायला लागले सरकारी ग्रँटमधून. ज्युडिशियलच्या 2-3 कोटी रुपयाच्या ग्रँट झाल्या. त्यामुळं कम्प्युटरचं हे जे यंत्र आहे ते सारखं बदलत जातं, त्यातली प्रणाली बदलत जाते आणि जुन्या यंत्रावर नवीन शिक्षण देता येत नाही. आणि नवीन शिक्षण देणार नसेल तर विद्यार्थ्यांना ते शिक्षण देऊन त्याचा फायदा नाही. तेव्हा सुधारित यंत्र कम्प्युटर आणणं आवश्यक. त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली. हे सगळं होत गेलं, अनुभव समृद्ध होत गेला, कामाची संधी मिळाली आणि ह्यात पुन्हा एकदा मला या काही वर्षामध्ये बसून हे सगळं अनुभवता आलं आणि हा लिहिण्याचा अर्थ नाही काय. गोंय सरकाराच्या नागरी विमान येरादारी संचालनालयान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेक लागून थळावे नागरीक आनी वेवसायिकां मदीं खर नाराजी पातळ्ळ्या. ह्या अधिसुचोवणे प्रमाण NH 160 लेन हायवे सुरू जावचे पयलीं सामान्य लोकां खातीर येरादारी नियंत्रीत करपाच्या ह्या आदेशाक लोकांचो खर विरोध आसा अशें मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगांवकर हांणी सांगलें. ते आयज पत्रकार परिशदेंत उलयताले. पहिलीच्या आमदारांनी आताच्या आमदारांनी, कारण आमकां डे टू डे हे आपले खेळयतात. गेली 4 वर्सां आमकां हे एअरपोर्टा खातीर खेळत आसात आमच्या सगळ्या बाबतीत. आणि हेका जर खंय तरी सपशेल आमी फाटी उरल्यात ते आमच्या ह्या लोकल आमदारा खातीर पडलेले आसात. कारण हो प्रश्न व्यवस्थित मांडू शकना सरकाराकडे म्हणून हे रिपीट शो जातात. म्हणजे सगळ्या पेडणेकारांकडे एक मागणी आसा, तशेंच आमी एक जावया. कित्याक हे जे प्रॉब्लेम आसा आमचे ते आमकांच खबर आसात, आमकांच सॉल्व करूंक जाय. हे बाकीचे येतात ते आपली बॉल्सां भरपाक येतात, हे सिद्ध जालेले आसात. आशियाई भारोत्तोलन सर्तीन आयच्यान गुजरातांतल्या गांधीनगरान
सुरुवात जाली. 44 वर्सां उपरांत भारताक ही प्रतिश्ठेची सर्त आयोजीत करपाचें यजमानपद मेळ्ळां. ही सर्त 17 मे मेरेन चलतली. तातूंत 48 देशांतले सुमार 180 खेळगडे वांटेकार जातले. आगामी राष्ट्रकुल आनी आशियाई खेळां सर्ती खातीर पात्रता मेळोवपाचे नदरेन ही सर्त म्हत्वाची आसा. भारत, चीन आनी श्रीलंका ह्या देशाचे सगळ्यांत चड म्हळ्यार 16 खेळगडे आस्पावीत जाल्यात, जाल्यार चीनांतल्यान 15 खेळगडे आखाड्यान आसा. भारतीय पंगडाचे फुडारपण बिंध्याराणी देवी आनी अजित नारायण हे करता. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान सरासरी 35 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 28 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. भारताच्या आध्यात्मिक दायज आशिल्ल्या सोमनाथ देवळाचो अमृत महोत्सव सुवाळो मनयलो व्हडा दबाज्यान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं जाले खासा महापुजा. झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर देशवासियांनी इंधन बचत, विदेशी भेटी टाळप, भांगराची खरेदी उणी करप ह्या गजालींचेर भर दिवचो प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक केले आवाहन. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या आव्हानाक दिला येवकार. संवसारीक झुज परिस्थितीच्या काळांत भारताची उर्जा सुरक्षा आसा घटमूट. आंतर मंत्रालयान पत्रकार परिशदेंत वेगवेगळ्या मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती. बेल्लूर मठाच्या रामकृष्ण मिशन खांडेपार केंद्राच्या नियोजित इमारतीचो बुनियादी फातर बसोवपाचो जालो सुवाळो. स्वामी सुहितानंदजी महाराज आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आशिल्ले हजर. आयच्यान गुजरातांत जावपी आशियाई भारतोलन सर्तीन भारताक मेळ्ळें आयोजनपद. 28 देशांतले सुमार 180 खेळगडे जातले वांटेकार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्रां हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.